रेवेंची बेकायदेशीर येरादारी करूंक दिवचे खातीर पुलीस ट्रकवाल्यांकडल्यान हप्ते घेतात असो सनसनाटी आरोप दक्षिण गोंय रेंव येरादारी करप्याचे संघटनेचो कार्यकारी सदस्य मोहनदास लोलयेकारान केला। सरकारान पुलिसांक रेवेंची येरादारी करतल्याक तालांव दिवंक सांगला। लोलयेकार म्हणटा राज्यांत मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर रेंव काडप चल्ला। चड वायट गजाल म्हणटा अशी की सबंद गोंयांक खबर आहा की गोंयांक जशें मायनिंगाचो बोळ जालो, गोंयांक एकय सँड एक्सट्रॅक्शन म्हणटा लिगल ना, सगळें इल्लीगल आसा। गव्हर्मेंटान तितूंत पुलिशीक आनी रायट दिले आनी पुलिशीची चांदी जाला सद्याक। म्हणजे पेडण्यां सावन मडगांव किंवा काणकोण पावता म्हळ्यार जितले वाटेर पुलीस रावतात ते पुलीस 100, 200, 500 रुपया दिवचे ट्रक सोडनात आनी राजरोस रेंव चलता। जर अशें कोणी म्हणपाचें ना की बाबा इल्लीगल रेंव बंद आहा म्हण, इल्लीगल रेंव बंद ना। थंय सगळे कडेन गेल्यार कळटलें की रेंव चालूच आहा रेंवेच्या। फक्त एकच प्रॉब्लेम जाला की पुलिशीक पयशे दिवन रेंव हाडची पडटा आनी ती रेंव गोंयच्या लोकांक 2,500 रुपया क्युबिक मिटर काणकोणा पडटा। गव्हर्मेंटा कडेन अपील करता की गव्हर्मेंटान जे पुलिशी कडेन दिलें की मायनिंगाचे हें आडया म्हण, तातूंतल्यान गव्हर्मेंटाक फायदो जावचे परस पुलिशीक फायदो जालो आनी फक्त हॅरेसमेंट जाली वता थंय हाडून लूट जावप जाली। कित्याक गोंयची पुलीस स्टेशनां 10-10 किलोमिटराचेर एक पुलीस स्टेशन आहा। सो प्रत्येक 10-10 किलोमिटराचेर पुलीस रावप आनी हाडोवप आनी ते इतले इफिशियंट पुलीस की ते रातीन सुद्दां 2:30 ड्युटी लावपाक लागले। ऑफिशियल न्यूज तशें आयला की कर्नाटका गव्हर्मेंटान परमिशन दिलां। गेल्ली 4 वर्सां दक्षिण गोंयचे लोक आनी पर्टिक्युलरली गोंयचे सगळे लोक त्रास काडटात आनीक जी रेंव पर्टिक्युलरली काणकोण तालुक्यांत 500 रुपया क्युबिक मिटर मेळटाली ती रेंव 2,500 रुपयान क्युबिक मिटर घेवची पडटाली। ती क्वॉलिटी बरी नाशिल्ली। गोंयचे रेंववाल्यांनी जे कोण रेंव काडटात गोंयचे इल्लीगल म्हण लिगल म्हण, एक्चुली लिगल ना पूण इल्लीगल काडटात आनी गोंयांक एक्चुली अक्षरशा लुटलें आनी ताजेर खंयच्याच गव्हर्मेंटाचो कांय वचक उरलो ना। निदान हांव कर्नाटका गव्हर्मेंटाचें वेलकम करता आनी म्हाका दिसता की गोवा गव्हर्मेंटानी परत परस्यू करचें, कित्याक मदीं खंय तरी टॅक्निकल फॉल्टा लागून अडकोवची न्ही आनी कारवारची रेंव जी कर्नाटका सावन गोंयांत येता ती रेंव बेगीन चालू करची। सो कर्नाटकाची रेंव डेफिनेटली सवाय उरतली आनीक क्वॉन्टिटी बरी उरतली आनी क्वॉलिटी तर बरी आसाच कर्नाटकाची। सो बेगीन जावचें आनी गोंयचे लोक संकटमुक्त जावचे। आता गोंयांत माल भरिल्ले ट्रक चोरपाचे प्रकार सुरू जाल्यात। ट्रकाच्या ड्रायव्हरांक बांदून घालून जुवारीचे सारें भरिल्लो ट्रक पळोवन व्हरपाची घडणूक बुधवारा दनपारां फार्मागुडयेर उक्ताडार आयली। ह्या प्रकरणात मायणा कुडतरे पुलिसांनी केस केल्या। ट्रक पळोवन व्हरप्यांनी कोण्या प्रियळ्या रस्त्यारूच चोरयेचो ट्रक सोडून फुज्ज्यो काडल्यो। ड्रायव्हराचो वेळ बरो म्हणून तो वाटावलो। आज आमी फार्मागुडयेर आमच्या मुखार फार्मागुडयेर रेगुलर आमी करता रुटीन। आमी एनफोर्समेंटाक राविल्ले सो MV चेकिंग करपाक। तेन्ना 11 सुमार एक ट्रकाक आमी सिग्नल दिले की स्टॉप करूं, कित्याक तो येतना पयलीं फास्ट येतालो। सो फास्ट जाल्यार आमी ताका स्टॉप सिग्नल दिले स्टाफान म्हज्या। स्टॉप सिग्नल दिले तो रावना आसतना गेलो। रावना आसतना टुवर्ड्स म्हणजे फार्मागुडी टू तो असो वतालो कुंडय। सो तो रावना आसतना गेलो। मागीर आमी इमिजिएटली नंबर नोट करता अशें कोणी रावना आसतना गेलो जावं कोणी वायलेटर की मागीर आमी तो रावना आसतना गेलो आमी ताका चेस करना, आमी ताका नोटीस धाडटा नोटीस ब्रांचाक। सो त्या खातीर आमी नोटीस धाडपा लागून ताजो नंबर नोट केलो वायलेशन करून गेलो म्हणटो। आनी थोड्या वेळान कोण पब्लीक वतना आमकां सांगलें की थंय पाट्या म्हणटा थंय ट्रॅफीक ब्लॉक जाला, एक ट्रक कितें कळयां गेलो म्हणून। सो आमी इमिजिएटली आमगेले स्टाफाक धाडले, म्हणजे तो हवालदार गवंडी गजेश बी आशिल्लो आनी ड्रायव्हराक जीप दिवन धाडलें की जालें पयलीं ट्रॅफीक क्लियर करा म्हणून। ट्रॅफीक क्लियर करा मागीर थंयच्यान म्हाका ड्रायव्हरान म्हजे फोन केलो की तो ट्रक एक हातूंत गेला सकयल कळयेक आनी ट्रॅफीक ब्लॉक जाला आनी तातूंत एक मनीस बांदिलाच म्हूण आनी ऑलरेडी थंय फोंडा PCR आनी LIB स्टाफ पावला आनी ताका घेवन गेलो म्हूण। मराठी राजभाषा करपाचें दुरुस्ती विधेयक भाजपा सरकारान हाडल्यार आमचो ताका तेंको आसतलो अशें उतर सांताक्रूजचो आमदार बाबूश मोन्सेरातान बुधवारा मराठी राजभास आंदोलन शिष्टमंडळाक दिलें। भाशेच्या प्रश्नाचेर गोंयांत आनीक झगडी नाकात अशें मत बाबूशान उक्तायलें। ताळगांवची आमदार जेनिफर मोन्सेरात गोंया भायर आसा। मराठीकूय तेच हितून दर्जो दिवपाक हें जाता आनी दिवपाचो हो दिसता जाल्यार ते हितून म्हाका कसलें आडको म्हाका दिसना म्हाका कसलें आडको आहा। सो देखून ते हेजेर म्हाजो पाठिंबो आहा। हांव कितें म्हणटा एका मेकाक फुडें सरोन भाशेक लागून डिवायड जावं उपकारना गोंयांत।
सपोज हे भाशेक लागून जर गोंय डिवायड जाता सो हे डिफरन्स धरून सगळे एक वोडान जावन एक समजोता करूंक जाय आनी सरकारान जर सांगलां बाबा हें कोतकुवाचें आहा सो तेन्ना सरकारान करपाचें आतां कितें कोण ह्या सरकाराक फाटीं कोण काडटा हें असलें करना जावपाक कित्याक 100% तांकां बहुमत मेवलेलो आसा सो तांकां आनी कोणाची आदार लुगून नाका पूण तरी आमी सांगता तुका आमचो सपोर्ट आसतलो त्याने आम्हाला संपूर्ण सहकार्य करण्याचं आश्वासन दिलेलं आहे. त्यांचं म्हणणं आहे की कोकणी आणि मराठी या दोन्ही भाषा एकत्रितपणे गोव्यात नांदायला पाहिजे म्हणून मराठीला राजभाषेचा दर्जा हा दिलाच पाहिजे. गोंय सरकारान मायनिंग ट्रकवाल्यांक दिल्या तशीच पॅकेज खासगी बसवाल्यांकूय दिवची अशी मागणी अखिल गोंय खासगी बसवाल्यांच्या संघटनेन केल्या. मायनिंग बंद जाल्ल्यान बसीचे पॅसेंजर कमी जाल्यात ते खातीर सरकारान बसवाल्या खातीरूय खासा येवजण तयार करची अशी मागणी बसवाल्यांच्या संघटनेचो अध्यक्ष शैलेंद्र फळदेसाय हांणी केल्या. आयज सरकारान पॅकेज पळय दिता म्हणला ट्रकवाल्यांक भाजीवाल्यांक तेतून भितर बसवाल्यांनी आजुनूय कांयच ना म्हण हांव मुख्यमंत्र्याक एक रिक्वेस्ट करता ज्या पद्दतीन ट्रकवाल्यांक भाजीवाल्यांक जे पॅकेज दिवपाचें थारायलां हें स्वागत करपाचें अशें गोश्ट आहात पूण तेतून भितर आमच्या बसवाल्यांकूय कितें तरी पॅकेज दिवची जे मायनींग इफेक्ट जाल्ल्या कारणान पॅसेंजर जाल्यारच आमकां कितें तरी जातलें न्हू बसीक डिजल घालपाक जाय घालपाक जाय पॅसेंजर जाली नाय हेजो अर्थ डिजल कमी लागता अशें ना डिजल लागपा तितलेंच लागता तेका लागून आमकां पॅकेज जाय एकूय मागणी ना तेंच सांगता न्हू हांव मागणी ना त्याही टायमार त्या सरकारान ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर सुदीन ढवळीकर आसलो ह्याही सरकारान ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर सुदीन ढवळीकर आहा परिवर्तन जशें जावंक जाय आसलें तशें परिवर्तन जालें ना ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरा जावंक जाय आसलें चेंज जावंक जाय आसलो तशें जालें ना तेका लागून पेंडींग आसलें तें पेंडींगच आसा जे 8 दीस पयलीं एक आमकां लेटर धाडलें कितें काय म्हळ्यार जे बसीक पयलीं 2 सीट रिजर्व आसलीं आतां 2ची जाग्यार ती 4 करची म्हणून तेजेय बी आमी स्वागत केलां आनी आमी सपोर्ट करताय आनी आख्ख्या गोंयच्या बसवाल्या कडेन हांव मागतां जाता तितले बेगीन जो डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टान लेडिसां खातीर जो हक्क दिला तो लेडिसांचो हक्क लेडिसांक दिवचो आनी जाता तितले बेगीन ती 4 सिटां रिजर्व करची. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.